जेजू, तुका दिनवासून आमी आतां नमस्कार करता. आमचें सगळें जिवीत दुनिया तुज्या हातांत आमी सोंपयता. तुजे कृपेन बरोवन कालच्या दिसा आख्खो दिसभर प्रत्येक सुस्कारान आमी तुजे सरशीं आमची चिंतना भावना चाल तुका एकवटून जियेल्या. पूण ज्या वेळार आमी तुका आजीर नासलेल्या तेन्ना आमकां ही खात्री जाल्या की तूं आमचे सरशीं आसलोलोय आनी आमचें जिवीत तूं राखून सांबाळटालोय. तर रातीक आमकां बरी झेम पडली आनी जांकां झेम पडोंक ना ती आजून सगळें भितरलें आसा तितलें अंतस्करणांत तुका समर्पितात. आनी ह्या वेळार तुका नमस्कार करून सगळें तुजें स्वाधीन करतात. जेजू, आर्गां आनी दिनवास तुका, मोहिमा आनी वाखाणणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Sacramentan raololia mogacia Jesu. Sacramentan raololia mogacia Jesu. Ulpai amci kaळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा. उलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान भोगूंक आमी तुका सासणाच्या सासणांक. मुनच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. मुनच्या सोयबान आयलोल्या देवाच्या पुता. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. बसोय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी खोरी देवाची भुरगीं. प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. प्रितुमेचे देवलोल्या सोर्गीच्या उंड्या. ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे. ओस्तोक बुकेलोले ओतमे आमचे वेगी उबार सांबाळ गोटायेन तुजे. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया. उंड्या रुपान लिपलोल्या सोर्गीच्या राया. आच्या बोडव्या मेळनासलोल्या खाणान ओळखू आमी
तुझ्या मोगाची कोणा आमच्या बोडव्यांक मेळनासलोल्या काणा ओळखू आमी तुझ्या मोगाची कोणा. जेजू, आयज जी कोण आपलो जल्माचो दीस समरमतात तितल्यांची आमी आठवण करता. जी कोण जिवी आसात आनी जी कोण मेलिल्ली आसात ती सगळीं तुजे सोबे जिवी आसात. तर आमी तांची आठवण करता. तांकां तूं राख आनी सांबाळ. आयलिना पासत, सिल्वानो पासत, लुइसा पासत आमी आयज मागता. पूण कितलींच जाणां आनीक आसात तांकांय तुज्या ताब्यांत करता. जी कोण काजार जाल्ली ती आपली वार्षिक व 11 वर्सांची ही तांची भेट तुका साक्रामेंतान केलेली आनी तुवें ताका जोडून घेतलेली, हें देणें तुवें ताका फावो केल्लें, ताका लागून ती तुका दिनवासतात. तुवें तांकां तुज्या मोगान बाळगून दवरलेलीं आसाय. पूण खूब पाटी आपलेपणाक लागून हो संबंद, ही गांठ ती तोडूंक पावतात. केन्नाय जबरदस्तेन आपलेपणाक लागून. जेजू, ह्यो दोनूय बाजू ज्यो तुज्या सोबे एकठांय जाल्ल्यो आसा ते तांकां आमी तुका ओपून दिता. तांची काकलूत कर सायबा, तांची पातकां बोगसी आनी तांकां दोगांयक एक जालेल्यांक परतून त्या मोगाचे गांठीन तुजे सोबे बांदून परतून हाड. आर्गांनी दिनवास तुका कित्याक हें तूं तांचे सोबे घडोवन हाडटाय म्हणून. तांची काळजां जीं दारूण जालेलीं आसा तीं तूं काडून उडय आनी तुजे सारकें ताका अदीक आनी अदीक कर. खूब पाटी एका क्षेत्रांत तीं बरीं आसतात पूण दुसऱ्यांत बरीं आसनात. हें सगलें तांचें थाऱ्यार हाड आनी तांकां तुजें परिपूर्ण जिवीत फावो कर. जांकां काम मेळ्ळेलें आसा वो जांकां एडमिशन मेळ्ळेलें आसा एका कोर्साक दुसऱ्या करूंक तीं तुका दिनवासतात. पूण जांचें काम गेलेलें आसा, जांकां काम मेळ्ळो ना, जाणीं खूब अभ्यास केलेलो आसा वो करूंक नासलेलीं आसात पूण तांकां काम मेळ्ळो ना, तीं तुका विनंती करतात जेजू. तांच्या उल्याक तूं कान दी आनी तांकां रोखडेंच काम मेळून तीं दादोशी जावंक तूं तांकां हें सगळें फावो कर. जीं परिक्षा दिवंक तयार जातात, तरेतरेची परिक्षा आसात. चडशीं जाणां ती परिक्षेक तयार जाल्लीं आसा पूण कांय जाणां आपले भितरले भिरांतीक लागून तीं फुडें वचचें आसतना फाटीं वतात आनी एकदम डगमगतात. तांकां तुजो धैर्य दी, तुजो पवित्र आत्मो दी, तांकां पेकोवणी हाड आनी तांचें जिवीत थाऱ्यार हाडून तुजे सोबेत रावन तांकां बळ आनी गोठाय दी.
जी कोण सगळें बरें कोत्तालीं, तुका बसतालीं, तुजी वाखाणणी कोत्तालीं, तुज्या मिसान वांटो घेतालीं, तुजी सवे रावन दुसऱ्यांची सेवा कोत्तालीं, पूण हांकां तोरी तोरीचीं दुयेंसां जालेलीं आसात आनी तीं एकदम थोटोकतात. कित्याक सायबा अशें आमचें सगळें घडटा? कित्याक म्हणून तुवें तें आमकां करूंक घडोवंक दिलें? असली चिंतना भावना येतात. पूण तूंय इनोसंट आसलोलोय आनी तुवेंनूय देवाची येवजण तुजे सगळे शाती पावयली. म्हणजे जें वदरुशान तुजेर कोसळलेलें तें तुवें मानलें आनी तातूंतल्यान तूं जिवन सगळे रचणेक तुवें एक नवी दिशा दिली. तीच दिशा ह्या आमच्या भाव भयणी सगळें उगडापी कर आनी तांकां तुज्या एकवटांत दर दिसा फुडलीं पावलां मारूंक तांकां जाणवायेन भर. आनी सगळें तुजें सगळें सोंसलें भोगलें म्हणटोच तें निर्फळ जायना, पूण दुसऱ्यांच्या सगळें तुका एकवटोन साल्वासांव तांकां मेळटा आनी हेरांक असली चिंतना भावना तांचे मदें उत्पन्न कर. आर्गानी दिन वास तुका जेजू. पूण जीं कोण हें सोंसतात, कोविडाक लागून, कांकराक लागून, डायबिटी, प्रेशर आनी हेर इत्यादी जीं दुयेंसां तांचेर कोसळिल्लीं आसा, चड करून जीं कोण आर्थरायटीस, रुमोटॉयड आर्थरायटीस आनी तोरी तोरचे आर्थरायटीस आसात, तीं खूब सोंसतात, भोगतात. तांकां सगळे जाणांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता हांव. तूं तांकां तुजो स्पर्श कर, पेकोवणी दी आनी तांचें जिवीत तुज्या जिवितांत एकवटोन सगळें तुका ओपून दिवन दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत तांकां धीर आनी आदार दी. हें जिवीत तुजें सगळें जिवच्याक. कोश्ट व्हरोन सोंसून मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें. जेजू, हीं तुजीं उतरां आमकां धीर आनी घोटाय आनी आदार दितात. देव तूं जावन मनशा कुळाचें तुवें सगळें आपणायलें, पूण तांकां असल्या चिंतनांक आनी भावनांक आनी अणभवांक तुवें एक नवी दिशा दिलेली आसा. असल्यो वस्तू आमकां मोहिमा हाडटात म्हणून तुवें आमकां कळयलां. आनी असलें सगळें घडोवन येवंक जाय म्हणून तुवें आमकां सांगलां. पूण तें आमच्या मनांत आजून येवंक ना. आमी फकत म्हणटा कित्याक म्हणून हें सगळें आमचेर कोसळ्ळां. आमी बरीं मनशां आसतना, तुका एकवटोन जियेता आसतना कित्याक म्हणून हें उद्रूश आमचेर येता. पूण ना, तुज्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार हें तुजें जिवीत आमचें सवें आसा आनी तूं आमचे उस्तुंगी आयच्या काळार हें सगळें सोंसताय आनी भोगताय. आर्गानी दिन वास तुका जेजू. कित्याक म्हजें मन तुवें उगडापें केलें. तुका एकवटोन रावंक तुवें म्हाका ही संदी दिल्ली आसा. हांव ह्या फुडें काळजीदारपणी सगळ्याक फुडो कोत्तलों, कोत्तेली.
तुज्या सांगाता आमी आसा म्हणून. तुजे भक्त सर्वेस्परा, तुजे राजवटची मोहिमा गाजूं. तुवें रोसलाय तें सगळें तुका दिनवासून सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटची मोहिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं. अशें सगळ्या मनशांक तुजी व्हडतीं कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेत तुका राज पदवी तोखता. म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगळ्यो रोचना स्तुती करूं शासनांक. हे स्तोत्रांतले उद्गार म्हज्या काळजांत उप्रासल्या उपरांत जेजू, तूं आयज आमकां तुज्या उतरांतल्यान शांती दिताय. ही शांती तुजी आमकां ह्या संवसारांतली शांती ती वेगळीच म्हणून तुवें आमकां कळयलां. तुका जितली आमी आजीर जाता जेजू आनी हे परी तुजो मोग आमी कोत्ता म्हणून आमी हे आमच्या जिवितान व्यक्त कोत्ता, तेन्ना तूं तुजे येवजणे प्रमाणे आमकां सांगताय तें आमच्या मनांत उजवाड हाडटा आनी आमकां समजोंक लागता की तुका बापा इशीं वचोंक जाय आसलो आनी बापा इशीं वचून तूं आमकां एक शारुती पाठयतलो म्हणून तुवें आमकां सांगलां. वय आमचो विस्वास वाडोवच्याक हें सगळें घडोवन आयलें आनी येता. पूण तूं संवसाराच्या अधिकाराक भियेनाय, कित्याक ताका कसलीच पदवी ना म्हूण तुवें आमकां कळयलां. वय जेजू, तूं बापाचो मोग कोत्ताय आनी बापान फॉर्मायलां तें पाळटाय म्हूण आमकां आतां कळोन येवंक लागलां. हें भावार्थांत आमकां सगळें घडटा जेजू. जेजू, पावल भाशेन आमी तुका एकवटून रावन आमचें जिवीत सारूंक तूं आमकां बळ आनी घोटाय दी. Zauna sai ci vedo
Uswondarani butina moje jivit solo. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Your carpo vidatmya tu kami ashuna sound por tuje shokte jiye mujhe thai. Welcome Holy Spirit, we are in your presence. Fill us with your power, live inside of me. Por tuje shokte jiye mujhe thai. Fill us with your power, live inside of me. Lord Jesus, today you teach us about the peace of God. In your farewell discourse, you grant peace as a gift to your disciples. And one may wonder, what kind of peace do you offer? Well, we see that the peace you offer is more than just absence of trouble. It includes everything which makes our highest good. This is completely in opposition to what the world offers. The world's approach to peace is avoidance of trouble and refusal to face unpleasant things. But you, O Lord, offer us the peace which conquers fear and anxieties. And thus nothing can take us from the peace and joy that you offer us. You also reveal to us, Lord, the true nature of peace. How can we attain this peace which you offer? You tell us that it is through the gift and the work of the Holy Spirit who dwell within us. And you tell us that the Holy Spirit will guide us and show us how to yield our anger, fear, pride, so that we can then receive peace. The Holy Spirit helps in our moments of weakness and strengthens us with His gifts and supernatural virtues. In a way, you also tell us, Lord, about your destiny and our destiny. The destiny with the Father.
You tell the disciples, Lord, that they must return to the Father in heaven. If the disciples truly love you, they will rejoice when you will be united to your Father. At the same time, Jesus also speaks of his struggle, passion. And we see that, Lord, you undertook all this so that you could redeem us. You call Satan as the ruler of the world who wants to rob peace and friendship with God. But through the cross, Lord, you have won victory over Satan. And thus, in the cross, we can find peace and reconciliation with God. Similarly, in today's first reading, we see the courage and determination of Paul. Even though he was stoned by the Jews and then dragged out of the city, still he got up and entered the city and once again began proclaiming the good news. And this we see then also strengthened the disciples. And as they went along, they got many more disciples and they appointed presbyters. But as we see that they never hid anything from them, they told them the truth, that hardships would be part of their life and that they would have to put their faith and trust in God. Because it is only when we put our faith and trust in God that we can experience union with God and peace with Him. And thus, Lord, as we reflect on these words of yours, we thank you for giving us all that you have given us, all the graces and the blessings that you have bestowed upon us. And Lord, now we also place before you our prayers and petitions. We continue to pray for the ongoing pandemic. We especially pray for our country, where there's been a sudden spike in cases and there's suffering and pain everywhere. We ask you, Lord, to bless all those who toil day and night, the doctors, nurses, medical staff. We also pray for the victims and for those who are suffering in the hospitals. We also pray for the government authorities, that whatever decision they take, that the decision may be for the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries. We ask you, Lord, to give them good health of mind and body. Lord, we also pray for all those who have asked us to pray for them. At this very moment, we place them and we place all their prayers before you, O Lord. Lord, we also pray for all those who are suffering, all those who feel rejected, lost, abandoned. We ask you, Lord, to be their strength and their support. We also ask you, Lord, to bless all of those who are in the home for the aged,
and the destitute houses, and all those who work and help them. We also pray for all those who are in need of your peace, O Lord. We pray for peace among nations, among religions, peace in our neighborhood, and most importantly, peace in ourselves. We pray for those who are preparing for the exams, and most of all, we pray for the gift of patience. Since many exams would have been postponed, we ask the Lord to give them the strength to continue their efforts. And above all, Lord, we pray for each and every one of us participating in this adoration, that we may be able to experience the peace of Jesus in our lives. That just as Jesus promised peace and destiny with the Father, that we may always remain united with Jesus and thus experience His peace and joy with us. Jesus, we unite all our brothers and sisters everywhere in this world to you. But I believe, Lord, that all things have come into being through you, whether they live with this awareness and conviction or not. Lord, at this moment, I want to unite all of them to you because you are united to them. They may not be aware of it. But in my being aware that you are dwelling in all of them, may the whole of humanity rest in you, Lord. And we know how in each one's life there is so much going on because evil is at work in their ego. They are disturbed and they disturb others. Lord, peace is not there in them. The kind of peace that you are actually giving them. They have not learned to surrender themselves to you. They may be surrendering themselves to other things, and especially the one who is in the world. He has no control over you, but he disturbs those who are with you. And that is how he ruffles up everything. Lord, all of these who are ruffled by the evil one, we surrender to you, Lord.
We know how much they suffer and make others suffer. There is a helplessness. There's a weakness. There is despair. There's anger. There's frustration. Lord, awaken up your presence within them. Touch them and heal them, Lord. He who dwells in the shelter of the Most High and abides by the shade of the Almighty says to the Lord, my refuge, my stronghold, my God in whom I trust. It is He who will free you from the snare of the fowler who seeks to destroy you. He will conceal you with His pinions, and under His wings you will find refuge. You will not fear the darkness of the night, nor the arrow that flies by day, nor the plague that prowls in the darkness, nor the scourge that lays waste at noon. 1,000 may fall at your right, 10,000 by your side, but you it will never approach. His faithfulness is buckler and shield. Your eyes have only to look and see how the wicked are repaid. You who have said, Lord, my refuge, and made your dwelling our abode. Upon you no evil shall fall, no plague approach where you dwell. For you has He commanded His angels to keep you in all your ways. Lord, we bring to you all our brothers and sisters who are plagued this day by COVID and so many other kind of plagues, sicknesses that bring despair and hopelessness in their lives. They shall bear you upon their hands, lest you strike your foot against a stone. On the lion and the dragon you will tread, and trample the young lion. Lord, by ourselves we cannot do this, but only with you in us, because you have said he can do nothing to you, and you are going to conquer him, and you have conquered him. His love he set on me, so I will rescue him. Protect him, for he knows my name. Yes, Lord, all the while, at every breath, you are in me, and I, at my breath out, am in you. In this combination of dying and rising in you, living the Paschal mystery at every breath, you bring your life into my body, and in that way, in you, Lord, I support all those who are close to me. When he calls, I will answer. I am with you. Yes, Lord, you are with us. Every time we become aware of you, your grace begins to flow in me.
I will save him in distress and give him length of life. I shall let him see my saving power. Jesus, all of us here who are present to you desire your saving help. Lord, touch me in those areas where I have not been able to surrender myself to you and all that I am stuck to. Let the power of your presence empower me to let go of these areas which trouble me, which enslave me, which destroy me, and your presence within me. It's not just me that is getting this. It is you who are suffering in me when I allow the evil one to have his way in my life. Lord, forgive me, pardon me, set me free, Lord. आमी सगळीं जेजूक एकवटोन जी आमची इंतेसांव आसात ती मनांत धरून ताणेन आपलें सर्गीचें राज आमचें सगळें स्थापन करच्याक आमी ताचें सगळें एकवटोन एकामेका पासून मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. संवसाराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोग नवो दोता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जैती बोध पुताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोडा वंदुया वाकाणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को खालते पोणा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या स्वादाचो उंडो तो मागुया. देवा एका ओजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मास रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुझ्या काळजा सारकें.